आमगेल खाण जेवण चॅनलाक तुमकां स्वागत करता सर. आमगेल चॅनल तुम्ही लाईक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची. आज हांव आमची घराले भारी प्रितीचे पत्रडो हाजी रेसिपी घेऊन आयल्या. पळया आमी पत्रडा कसं घालचे म्हणून. पत्रड करूक आमकां फस्टाक पत्रड्या पान जावका असल पान पावसाळींत मात जेवचे हाका तेरा पान म्हणटाची. हें पान मद्राशी एके विलायती म्हणटाची. हें पान तुमकां 365 days घरकड वयल्यार जाता, मात्र ह्या पावसाळींत मात्र जेवचे. सो आतां मी पावसाळींत ह्या पान मेळ्ळें निमगे हांव हाजे पत्रड करून दाखयतरच तुमकां. पत्रड्याक मासोल वांटूच्याक हांवें एक व्हड नारळ कंतून घेतला. हे व्हड नारळ कंतून घेतिल्याक 15 असले बाजील गांवची मिरसांग, 10 दीख मिरसांग तुमगेल टेस्टा वयर एडजस्ट करायची. 8 बिंबूल पत्रड्याक केन्नाय बिंबूल घाल्यारी रुची जाता. पక్కనే बिंबूल ना म्हूण जाल्यार तुमी चिंचाम घाल्यारी जाता. एक आंबड केत्तून घाल्यारी जाता, आंबड्या साली. ताजे नंतर एक सान हिंगा कुडको, मीठ आनी हांव 1 पाव मूग. हें मस्त वेळ तिंबोवचें ना. पत्रड्या पीठ रगड्यार घालचे वेळार उदका घालून दवरचें. एक 10 minute तिंबल्या पुरो. मस्त तिंबली म्हूण जाल्यार साबूनशें जाता तें वांटून येतना. तशें न्हू मस्त वेळ तिंबोवन उकाची. आतां फस्ट आमी पीठ रगड्यार घालया. आतां आमी पत्रड्या पीठ वांटून घेवया. रगड धुवन जाल्ला. हांव फस्टाक रगड्यारी मिरसांग, मीठ, हिंगा कुडको, सोई आनी बिंबूल हांव अशें कटकून घेतला. बिंबूल तुम्ही पక్కనే मागीर पीठ तोंडा दवरून आमसाण जावका म्हूण जाल्यार 2 बिंबूल कटकून घालयत. तिकसाणी तशीची उणेस म्हूण जाल्यार मागीर घालयत. फस्ट हे एक न्हय करून घेवया आमी. थोडे उदक घालता रसाची. मस्त उदक घालून उकाची. पत्रड्या पीठ पातळ जाता. सोय वाटिली मस्त न्हय करून उकाची. अशी मिरसांग आनी बी पुरा मरतरी आमी तिंबोवन दवरलेलो मूग घालचो आनी वांटूचे स्टार्ट करचे. मात्र मूग घालतरी पत्रड्या पीठ न्हयो वांटूका. एक चुरू त्या मुगा कुडकी पुरा अशें जा आनी पीठ पातळ करून जा हदर रब्बोका. पत्रड्या पीठ कशें जाला पळया. मध्य मध्य चाळतर आशिल्ली. रगड्यार घालून तशी सोड वचून उकाची. मध्य मध्य येवन चाळका. ह्या पत्रड्या पीठात हदर लायक न्हय जाला आनी आमी हें काडचे रगड्यार दखून. रगड्यार दखून हांव पीठ काडून घेतला. पत्रड्या पिठा कन्सिस्टन्सी अशी आसूका. रगड्याक थोडे थोडे उदक घालून हांव पीठ पुरो काडून घेतला आनी रगड धुवन घेतला. पातळ करून पीठ आनी केलो जाण ह्या पिठाक मूग आनी तांदूळ 1:1 रेशोर घालताची. जाल्यार हांव तांदूळ घालना, मुगू घालचो. इता म्हळ्यार पत्रडो शिजून मोगू जाता. तांदूळ घाल्ली कुडले पत्रड निवतरी घटी जाता. तुमी ह्या स्टायलार कोण पळयाची लाय जाता. पेडवणाक हांव आदन केला. हें आदनाक हें कच्चेच पळय. कच्च्या वयर तुमी उदक हाडूनच हाजे ह्या लेवला पशी सकल आसूका. तेन्ना ही अट्टी हातूंत भितर दवरतना सकल देखून गाज येतना करेक्ट जाता. तुमी हाजी वयर उदक रब्बयल म्हूण जाल्यार गाज येतना हें वट्ट्या देखून उदक भायर येवन पत्रडा लागून पत्रड बिजबीज जाता. पेडवणाक हांव आदन केला. गॅस जळयतर आसा आनी पत्रड सारयतर आसा. हांव पत्रड सारोवच्याक असल हांव गेरशी यूज करतर आसा. तुमगेल्या गेरशी ना म्हूण जाल्यार तुमी प्लास्टिकाचे खंयचे लायक रॅपर आनी आसल्यार तांतू पत्रड सारो येता. ह्या पीठ रेडी जाला. ह्या पिठाक येदे मीठ उणें आशिल्लें. हांव 1 चमचे भर मीठ घालून घेतला. तुमी तशीची मीठ पळोवन मागीर पत्रड सारोवच्या सुरू करायची. फस्टाक असल व्हड पान घेवका आमी. अशी एक चिक्की ब्रेक करून घेवचे. अशी ऑपोजीट डायरेक्शनार आमी पीठ सारोवका. उलट अशी सारोवन उकाची. अशी सारोवका आमी. आतां हांतू चिक्की बितवेल सायजाचें पान घेता हांव. अशें पिंचे
असल तेरा पानाक पत्रड्या पीठ मस्त घेना तश म्हण हांव त्या विलायती पान म्हणटा पळय मद्राशी ताची पीठ चड घेता. इवन जावन अशें सारोका पीठ एक सायडाक पान चड पान एक सायडाक उणी पान तशें पुरो करून लोळ करूनच हंगे एक पंद वल्यार हंग मिडला एक पंत हंगे एक पंत तशी इवन जावन येवं तशी लोळ सारोका. भायर लायक पावस येतरच भितर हू पत्रोडो खावच्याक भारी लायक जाता. नवो पत्रड्याक नाल्ल तेल घालून खावपाक भारी रुची जाता. पन्नाक खंयी दोकून अशें सोडूनच पुरे कडेन पीठ सारून घेवका ना म्हण जाल्यार खुर्जकोवचें स्टार्ट जाता. आनी ह्या तेरा पान हांव लायक करून धुवन घेतला. धुवन वट्ट्या आयदना काडून सुकयलेली ह्या पान डायरेक्ट पतड्या पीठ सारोवची न्हय. तांतू माती धुळी पुरो आसता लायक करून धुवन घेवका. एक अंदाजाक तुमकां अपटकन कळटा आनी आमी फोल्ड करूं येता म्हणून पन्नाक इतली ती कावंटनी म्हूण पुराना. आतां फोल्ड करता आसा इतले दाट येता लोळो इतले इल्ली कुडे तुमी फोल्ड करायची. अशी फोल्ड करून हाकाय थोडे पीठ सारून घेवका ना म्हणजे जाल्यार पत्रडो चपूत जाता खातना. आनी आतां ह्या सायडाचे अशें फोल्ड करचें हांगाय अशें पीठ सारोका आमी. ताजे नंतर हांगा वयर दोकून अशें फोल्ड करचें हांगाय पीठ सारून घेवचें. अशें करून हगूर रोल करतर येवचें. जाग्रतेन रोल करायची पान पिंदू सोडूकाची. हंगे येतना ह्या पोर्शन अशी भितर घेवची आनी हांगाय अशें पीठ सारून घेवका ना म्हणजे जाल्यार पत्रड रुची जायना. पत्रडालो ऑलरेडी जाला शिजोवच्या कपड्याक इवन जावन आसा. एकडे थोर एकडे सपूर म्हणून तें आमी आतां पेडावणा गाज तर शिजोवच्या दवरचें. त्या वेळार हांव तुमकां एक पान दवर न्हू लोळ शिकयलेलें. आतां हांव तुमकां दोन पान अशीं दवरून लोळ कशें करचें पळया. सन्न सन्न पान आसा म्हण जाल्यार तुमी ह्या रितीर लोळ कर येता. हें मिडियम सायजा पान हें मिडियम सायजा पन्नाक असले आनीक एक सायजा पान अशें घेवचें. अशी दवरतर येवची पान पूरा सायडा दुखून.
आता एक साधारण इतके दाट येयला आता मी फोल्ड करचे अशी सेम लोळो इंगड तसने चेंज म्हणून सಣ್ಣ पांजला तुम्ही अशी तीन इदवरनु लोळो करीता म्हणून हांव दाखयता आसा. अगोदर अशी 2 रोल करायची. सेम अशी जाते रोल 3 पान उठुकोंड दवरतना मिगल त्या पिठाचे 5 लोळो पत्रड जालो. आता अद्दन हंग तपला जावक जाल्यार तुमी अशी लोळ शिजत दवरयता ना म्हणजे कट्टुकोन दवरयता. हांव कट्टुकोन दवरता आसा पेडावणा भितरी पत्रडा लोळो हांव इतले दाट्टायेर कट्टुकोन घेतला. मस्त पत्तळे कट करू नकाची बरी थोरो थोरो कटकोन घेऊ नकाची. आता मी एक पीस अंतू पेडावणा भितरी शिजत दवरता आसा. आता कट केलेले पत्रडा लोळो पुरे हांव अशें पेडावणांत लायकोन अरेंज करून घेतला आनी पेडावणांत धांगडी घालता आसा. त्या पेडावणाक 45 मिनिट्स जाता आमी गॅस ऑफ करचे. पत्रड लायक शिजून आसता. आता पेडावणांत धांगडी घालता एक 4 मिठा हरळ हाता घेतला. मेगेल मामा माल एक फुडली त्या एक रिवाज पत्रड शिजत घालता एक 4 मिठा हरळू पत्रड्याक पेडावणाक उवाळका म्हणून नानातला पान खोर्जू करता म्हणून पळय ते एक रिवाज. तशें हांव आतां पेडावणाक 4 मिठा हरळ उवाळतर आसा. अशें उवाळणू हें मीठ लिजा जावन रन्नी घालूं का आतां रन्नना सो आमी आतां उडोवची हें मीठ. आतां 40 मिनिट्स जाल्ले पत्रड शिजला. गॅस ऑफ करून आता काढचे आणि नारळाला तेल घालून उनू पत्रडो जेवणा वाटो खावचो. उनू पत्रड रेडी नारळाला तेल घालून खावका. आमगेले चॅनल पळयलेल्याक तुमकां धन्यवाद. अशी पत्रड करून घरकडे म्हाका कशी जाला म्हूण कमेंट करायची.